धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसात हांव जेरुसालेमांतले पवित्र सभेचेर कठीण दगदणी सुरू जाली आनी धर्मदूत सोडून हेर सोमेस्त भावार्थी जुदे आनी सामारिया प्रांतांनी शिंपडले. थोड्या भक्तिवंत मनशांनी स्तेफानाक मातयेक फायलो आनी ताचे पासत व्हड विलाप केलो. पूण सावल पवित्र सभेची देसवाट करूंक वावुरतलो. घरान घर भितर सरन दादल्यांक तशें स्त्रियांक भायर ओडून हाडून तांकां तो बंदेसाळ्यांत घालतालो. पूण शिंपडलेले भावार्थी सगळ्यांनी बरी खबर परगट करीत गेले. अशें फिलीप सामारिया शारा गेलो आनी थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो. ताची शिकवण आयकून आनी ताणें केल्ली असर्यां पळोवन फिलिपाच्या संदेशाक लोकां जम्यांनी एक मनान गमन दिलें. देवसार लागल्या साबारांत हांव अशुद्ध आत्मे किक्राट्यो मारून भायर वेतले. जायते आर मारले आनी पांगले गूण जातले. ह्या पासत ते शहर व्हड संतोशांत आसले. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. भुमीच्या निवास्यांनो, देवाक आनंदाची भोब उठया. देवाक जयकार कर सगळे पृथ्वे. ताच्या नावाचे महिमेक कीर्तना गाया. ताची स्तुती करून ताका महिमा दिया. देवाक सांगा, कितली विचित्र तुजी कृत्यां. तुझे व्हड पदवेक लागून तुझे दुस्मान तुझे मुखार सरपडतात. श्लोक. भुमीच्या निवास्यांनो, देवाक आनंदाची भोब उठया. सगळी पृथ्वी तुझे अरदान करता. तुका कीर्तना गायता. तुझ्या मानाक कीर्तना गायता. येया आनी देवाची कृत्या पळया. मनशा पासत अद्भुत ताची कार्य. श्लोक. भुमीच्या निवास्यांनो, देवाक आनंदाची भोब उठया. दर्याच्या जाग्यार ताणें सुखी धरण केली. पांयांनी ती न्हंय उतरली. ह्या पासत आमी ताचे थंय संतोशुया. आपले पदवेन तो सदांकाल राजवट चलयता. राष्ट्रांचेर आपलो दोळो दवरता. विरोधी ताचेर उपराटूंक सकनांत. श्लोक. भुमीच्या निवास्यांनो, देवाक आनंदाची भोब उठया. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून तांकां सांगलें, हांवूच तो जिवीत असो उंडो. मुजे सशी येता तो केदींच बुकेवचो ना. म्हाका सतमंता तो केदींच ताणेवचो ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी तुमी म्हाका सतमानिनात. बापान मुजे अधीन केल्लें सगळें मुजे सशी येतलें आनी मुजे सशी येतल्याक हांव केदींच पयस करिसो ना. कित्याक हांव सर्गीतावन देंवून आयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय, बागार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही, ताणें मुजे अधीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये. बागार निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठय जाय म्हूण. पुताक देखतेल्या आनी सतमंतेल्या प्रती एकल्याक सासणीक जिवीत मेळा जाय. हीच म्हज्या बापाची खुशी. हांवें तांकां निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो. देवाचे उतर हें. वखाणी तुका क्रिस्ता.